उसराळ गांवांत ही जी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेक आमी लोकां कडेन संवाद सादपाचो प्रयत्न केलो. लोकांचे थोडे जे कितें ग्रिवेन्सीस आसात ते आयकून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आतां हे आमी जे ग्रिवेन्सीस आसात ते आमी बरोवन घेतिल्ले आसात. ते आमी आमच्या हायर अप्सा कडेन सबमीट करतले. ह्या हातूंत भितर मेन ग्रिवेन्स एकच आशिल्लो की तांकां तांचे जमनीचो मालकी हक्काचो प्रश्न आसा. ताणें तो आमी रोखडो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आतां आमी गव्हर्मेंटान म्हळ्यार आमी हायर अप्सा कडेन आमच्या संवाद केल्लो आसा की हांगा कलेक्टर ROC जो आसा तो रोखडोच अपॉयंट केल्लो वतलो. तो अपॉयंट केल्या नंतर तांचे कोणाचे रायट्स आसा ते सेटल जातले. आनी म्हाका दिसता आमी असोच संवाद करून करून बेगीनच हो जो हें जाल्लो आसा प्रॉब्लेम असो दिसता वेल्यान प्रॉब्लेम दिसता लोकांच्या मनांतलो राग आसा तो सगळो आमी निस्तारायतले आनी बेगीन एका सोल्युशनाचेर येतले. तुमचे गार्ड आसा ते लोकांक हांगासर त्रास करता गार्ड त्रास करतात म्हणशी जाल्यार ताका तांणी जर फॉर्मली हाका RFOक जर कंप्लेन केली जाल्यार ताचेर एक्शन घेवपाक जाता. पूण जनरली आमच्या गार्डांकूय आमी तशेंच सांगिल्लें आसा की पळय लोकां कडेन हें करचें. आतां हळू हळू ती पयलींची जी पुलिसींग फॉरेस्ट्री आसा ती आतां हळू हळू कम्युनिटी फॉरेस्ट्रीचेर वता. कम्युनिटी बेज आमी फॉरेस्ट्री हें करपाक पळयतात. ताजे खातीर हें सगळें हें करता. आमी कम्युनिटी कडेन सुसंवाद सादपाचो प्रयत्न करता. जर तातूंत कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार तांणी कायदो न हातांत येता सरळ कंप्लेन किंवा हें करचें लोकां कडेन हायर अप्साक इन्फॉर्म करचें की कितेंय ताजे कडेन हें जालां ताजेर अन्याय जाता असो दिसता ताणें सांगचें तांकां आमी उत्तर दितले. ओके एक्चुअली सर नो एंट्री फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून ह्या गांवांत जाली फाटली 2 वर्सां बोर्ड मारून जालो. तेज्या उपरांत कितले मिटींग हांगासर किंवा विजीट जाल्यो कोणाच्यो? तें आतां हांव नवोच जॉयन जालो आसा. म्हाका फक्त ह्याच हाजे खातीर स्पेशल तुमचे कडेन सुसंवाद सादपाक सरकारान धाडिल्लो आसा. पूण सर ते लोकल ऑफिसर आहा पळय हांगातलो म्हणजे वाळपयचो रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणजे तेज्या कडल्यान कितें तुमी इन्फॉर्मेशन घेतले तेज्या कडल्यान इन्क्वायरी कितें करतले कित्याक लागून विजीट दिवंक ना तशी कितें इन्क्वायरी जातली तर तें सगळें ऑलरेडी जाल्लें आसा. आमी ताजेर चवकशी सगळी जाल्ली आसा. तशें सरकारी पातळीचेर ह्या हाजेर बरोच विचार जाल्लो आसा आनी बेगीनूच तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हें हांव तुमकां आश्वासन दिता. आनी आयज आनी एक सर इशू आसलो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा की झाडां लाया झाडां वाचया म्हणटा. पूण गांवच्या लोकांचो आरोप आसा की झाडां जी काजी पासून जी झाडां येता न्ही त्यो काजी लायल्यो कुपडून उडयता तेजेर कशें कितें ते प्रकारचें फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करता अशें जाता न्ही. पळय झाडां आतां तूं पळय म्हणटा डिफॉरेस्टेशन हें सगळें बरोबर. पूण आतां तुवेंच सांगलें की हो आरोप म्हूण आरोप हो की कोणें तरी सिद्ध करचो पडटलो. आरोप सिद्ध जाल्या नंतर तूं कोणा तरी दोशी म्हणटलो. आतां तूं जर म्हणटा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोशी म्हणून जाल्यार तुवें तें प्रॉपरली हे आरोप सगळे तुमचे प्रूव करचे पडटले की हे अशें आसा हें साबीत करून दाखय आनी आमी ताजेर एक्शन घेता.